मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम पटयता आनी ह्या कार्मेल किरण कार्याक मोगाचो येवकार मागता. सांगाता देवाचें उतर वाचया, आयकुया आनी नियाळून देवाचो संदेश आमच्या जिविताक कितें हें समजूंक प्रयत्न करया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 12 वळू 1-4. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावनू एक व्हड परजां उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराचीं सर्व राष्ट्रां तुजे विशीं आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. मुगळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमकां सदांच आशिर्वादांनी भरोवंक आशेता. पूण हे आशिर्वाद हांवें आनी तुवें जोडून घेवचे तर कितें करूंक जाय? हो विशय मोठव्यान आयच्या नियाळाचो. उत्पत्ती पुस्तकांतलें, बायबलाच्या सुरवेच्या पुस्तकांतलें हें वाचप. आयकल्ले आमी देवाचें काळीजच आमचे मुखार उक्तें केल्ल्याचो अनुभव आमकां जावंक जाय. आनी निजाकी भावनो आनी भयणीनो, ह्या एका वाचपांत सर्वेस्पर देव आपणाचें काळीजच उक्तें करता. आपणाचो मोग इस्रायल पुर्जितें आपणाक आसचो हुस्को आनी सोडवणेच्या चरित्रेचो शेवट कितें म्हणून देव अब्रामा मुखांतर उगडापें करता. आनी ह्यो सर्व संगती, ताचो मोग, ताचो हुस्को, सोडवणेच्या चरित्रेचो शेवट दुसरो कितेंच न्हय, बगार आमकां आशिर्वादांनी भरचो. आनी अब्रामांतय सोडवणेच्या चरित्रेचें एक प्रमुख हंत सुरू जाता, वा चरित्र्या अब्रामाचे त्या प्रमुख हंताक पावता म्हणून सांगता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, सर्वेस्पर देव अब्रामाक म्हणटा, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. कोण भायर सरोंक तयार आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? आमकां एक असलो ताळो आयकलो जाल्यार आमी जल्मून वाडिल्लो गांव, आमी बांदिल्लें घर, आमचें बिझनेस, आमची सैरी, हें सकड सांडून आमी आनी एका गांवाक, कांयच कळीत नातल्या, कोणीय नातिल्ल्या एक अपरिचीत गांवाक वचचें म्हळ्यार तो एकलो बुद्धूच जायचे. पूण सर्वेस्पर देव अब्रामाक असली आज्ञा दिता आनी अब्रामान वचूंकूच जाय. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. हें जावन आसा बेसांव, हें जावन आसा इनाम अब्रामान देवाचें उतर पाळलेल्याक मेळचें तसलें. आनी हें बेसांव कसलें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? बेसांव जावन आसा एक संपूर्ण जिवीत, एक अर्थभरीत जिवीत, शाश्वत संतोष जाणवाय
आनी जिणयेचो आनंद. अब्रामाक बेसांव दिवंक आशिल्लो देव आज म्हाका आनी तुका हेंच बेसांव दिवंक आशिल्ला. आमी करिज्माच्या काळार आसा आनी आमी म्हणूंक शकता करिज्माचो काळ एक कुरपेचो काळ. कुरपा म्हळ्यार हीच एक अर्थाबरीत सुखाची, समाधानाची, संतोषाची जिणी जिवंक देव आमकां आशिर्वाद दिवंक, आशिर्वादीत करूंक तयार आसा. अब्रामाक मात्र न्ही, ताचे मुखांतर सगळ्या संततेक हें बेसांव दिवंक तो तयार आसा. तशेंच मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत ताच्या कृपे देण्यानी भरचें सांगता. आमचे मुखांतर हेरांकी ताची बेसांवां दिवंक तो तयार आसा. कितलें व्हड भाग आमकां मेळटा. मात्र न्ही, देव ताच्या बेसांवाचें एक साधन जावन, एक इन्स्ट्रुमेंट जावन म्हाका आनी तुका वापरता. हाच्या की व्हडलें बेसांव दुसरें आसचें ना म्हणून हांव लेखतां. आनी अशें करूंक जाय जाल्यार असलें बेसांव देव दिवंक शकता आनी तो ताच्या बसवणेक पुरतो प्रामाणीक आनी विश्वासी आसा. आनी असलें बेसांवाचें जिवीत आमचें जाता. कित्याक म्हळ्यार मुखार भावन आनी भयणीनो, देवाच्या बेसांवा विरोध आसच्यो सर्व संगती तो देव मात्र काडूंक शकता. आनी देवाच्या बेसांवा विरोध आसच्यो संगती खंयच्यो? आमचें तें आसचें पातळ, आमचें तें आसचें उणेपण, जावं स्वार्थ, आबलेस, कामुकपण, राग, जिद्द, फारीकपण, हे सर्व आमचे अवगुण, आमचें उणेपण तो देव मात्र काडून उरोवंक शकता. आनी त्या जाग्यार ताचें बेसांव आमचें तें धराळ मापान वचूंक शकता. पूण एक कंडिशन कितें म्हळ्यार आमी ताका आयकूंक जाय, आमी ताचें उतर पाळूंक जाय. कशें? आयच्या वाचपाच्या शेवटाक आमी आयकलें की सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. ताणें पाळो दिलो, देवाचें उतर ताणें पाळलें, गांव सोडून भायर गेलो आनी देवान कितें बसयलेलें तें ताणें संपूर्ण रितीन जारयेक हाडलें. तर देवाचें बेसांव आमकां जाय, आमचें जिवीत ताच्या कृपे देण्यानी नेटयलेलें जावंक जाय. तर एकच एक शर्त, एकच एक कंडिशन, आमी देवाक आयकूंक जाय, ताचें उतर पाळूंक जाय. जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना सर्ग उक्तो जालो, पवित्र आत्मा ताचेर देंवन आयलो आनी सर्गांतावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. रुपांतराचें घडीत घडता आसतना देव उलयलो. जाकोब जुवांव पेद्रू थंयसर आसले आनी थंयसर दिल्लो आदेश होचो जावन आसा, तो कितें सांगता तें करा, ताका तुमी आयका. आनी मोरयेन सयत काना नगरी दिल्लो एकच एक संदेश आमकां सर्वांक, तो कितें सांगता तें करा. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत कृपे बरीत जावंक जाय. हो करिज्माचो काळ देवाच्या बेसांवांनी भरलेलो जावंक जाय. तर एकच एक वाट आमकां आसची, देव कितें सांगता, जेजू कितें सांगता तें आमी आमच्या जिवितांत पाळचें. पळय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारी जियेता आनी ह्या संवसारी जियेत आसतना हो संवसार एक पातकान बुडलेलो संवसार जावन आशिल्ल्यान देव आमचो मोग करता आनी देव आमकां बेसांव दिवंक आशेता म्हणचे तें सत आमी विसरून वेता. जायत्या कारणांक लागून आमचें तें आसच्या अस्कतकायेक जावं पुरो, आमचें तें येवच्या संकश्टांक जावं पुरो, आमी फुड करच्या समस्यांक लागून पुरो, वा हेर खंयच्याय कारणाक जावं पुरो, देव आमचो मोग करता आनी तो सदांच आमी बेसांवान भरलेलें जिवीत जिवंक जाय म्हणून आशेता म्हणचें सत आमचे तावन ह्यो सर्व संगती आमचो संवसार काडून व्हरूंक प्रयत्न करता. त्या देखून आमी हें सत आमचें तें तवळ तवळ जिवंत व्हरूंक प्रयत्न करूंक जाय. खंयचें तें सत? सत हें की देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करतना मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, तो आमचो हर एकल्याचो व्यक्तिगत रितीन वैयक्तीक जावन तो मोग करता आनी ताचो मोग तो शाश्वत, तो आखेर जायना, तो सोंपना,
बगार तो निरंतर. देव वैयक्तीक रितीन पर्सनल, गॉड्स लव इज पर्सनल अँड गॉड्स लव इज अनचेंजिंग. दोन धाकटे काणयो तुमकां दिवच्या मुखांतर हें सत आनीक स्पश्ट करूंक हांव प्रयत्न करतां. आसलो एक रैत, आनी रैत म्हणटा आसतना ताका बरें पीक जातालें आनी आपणाक मेळ्ळेलें फळू वा पीक तो एक व्हडा गोदामांत दास्तान करून दवरतालो. दास्तानाच्या वयर, त्या गोदामाच्या वयर एक बावटो बांदलो, वाऱ्या बावटो म्हणटा आमी. तुमी विमान निल्दनाक एअरपोर्टाक गेल्यार थंयसर असले वाऱ्या बावटे पळोवंक मेळटात आनी वारें आयिल्ल्या कुशीन ते बावटे उपतात. आनी एक फावटी एकलो शहरांतलो बिझनेसमॅन थंयसर गेलो ताचे थंय आसली वरवी घेवच्याक, आनी अशें पळयत आसतना ताणें हो बावटो पळयलो आनी बावट्याच्या मुळांत एक वाक्य अशें बरोवन घाल्लें, देव जावन आसा मोग. हो व्यापारिस्त इल्लो वेळ चिंतूंक लागलो आनी उपरांत इल्लो घुसपडलेलो जावन रैता लागीं विचारूंक लागलो, आळे इश्टा, तुवें थंयसर बावटो बांदलाय आनी बावट्याच्या मुळांत तुवें गॉड इज लव, देव जावन आसा मोग म्हणून बरयलाय. तुका वयर बावट्यार बरोवचें आसलें न्ही. बावट्यार बरयलें जाल्यार सकडांक दिसतें आसलें, हांगा मुळांत बरयल्यार कोणाक दिसता. ताका रैत भोव अर्थाबरीत आनी जाणवयेची जाप दिवन म्हणालो, बावा, बावटो वयर आसचो तो वारें आयिल्ल्या कुशीन घुंवता आनी उपता, चंचल तो. पूण हांवें कित्याक देव जावन आसा मोग म्हणून सकयल बरयला गे म्हळ्यार देवाचो मोग शाश्वीत, तो बदलना, तो वारें आयिल्ल्या कुशीन घुंवना वा उबना, तो शाश्वीत. हांव देवातावन पयस गेलो जाल्यार देव म्हजो मोग करूनच वेता. त्या देखून देवाचो मोग जावन आसा शाश्वीत. वय मुगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां देवाचो मोग जावन आसा शाश्वीत. कितले फावटी आमी ताचे तावन पयस गेल्यार, ताका नेगारल्यार तो आमची पाट सोडिना, तो आमच्या फाटल्यानच आसा, आमचे वयर हुस्को दाखोवनच आसा, आमकां ताच्या मोगान तो आरायते आसा. दुसऱ्यान हो मोग जावन आसा व्यक्तिगत. हें सत हांव तुमकां आनी एका निदर्शना मुखांतर सांगूंक आशेतां. दुसरें विश्व झूज चलतालें, वर्ल्ड वॉर सेकंड, आनी त्या दळा आपणाच्या देशाच्या सैनिकांक प्रोत्साह दिवचे खातीर एकलो थोडी काणिको वा इनामां घेवन त्याच्या जाग्याक गेले. पूण ते झूज करच्या जाग्याक वचूंक जायनातलें देखून तांच्या उंचल्या अधिकारी मुखांतर ताणें एक इनाम त्या सोजेरांक दिलें. आनी कसलें इनाम तें? तो मार्केटीक गेल्लो आनी थंय तर ताणें जायते धाकटे पॉकेट आरसे, तोंड पळोवंक उपयोग करचे आरसो ताणें घेतिल्लो आनी हे हर एकल्याक ताणें दिल्ले. आनी त्या आरस्याच्या फाटल्यान ताणें एक बायबलांतलें, पवित्र पुस्तकांतलें वळ बरयलेली, जुवांवचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16. आनी थंयसर अशें बरोवन आसा की देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. कोण ह्या क्रिस्ताक सत मानता तो जिवंत उरतलो. आनी हें ताणें त्या आरस्याच्या फाटल्यान लागून हर एका सोजेराक दिल्लें. आनी ती वळ बरयले उपरांत ताणें एक धाकटी आनी एक वळ बरयलेली, कोण तो म्हूण तुका समजूंक जाय तर तुवें आरस्याचें धांपून उक्तें करन तुजें तोंड पळय आनी तुका कळटा. आरस्यान पळयतना कोण दिसता मोगाळ भोवन भयणीनो? कोण आरस्याक पळयता तोचसो दिसता. आनी ह्या मुखांतर तो मनीस सोजेरांक सांगूंक आशिल्लो की देवान आमचो इतलो मोग केलो की, आमचो म्हळ्यार म्हजो, देवान तुजो इतलो मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव आमचो व्यक्तिगत रितीन गुंपिनल्ली गोविंद न्हय, बगार जण एकल्याक तो जणा आनी जण एकल्याक तो ताच्या मोगांत भरता. देवाचो मोग व्यक्तिगत, देवाचो मोग निरंतर. देव आमचो मोग करता, तो आमकां बेसावांनी दिता म्हणटना आनी एक अडखळ थंयसर येता. अडखळ कितें म्हळ्यार
देव आमचो इतलो मोग करता जाल्यार आमी थोडे फावटी सुतान बांदलेल्या सुकण्या बरी असो अनुभव आमकां जाता न्ही गे. एका सुकण्याक एका दोरयेन बांदा वा एका सुतान बांदा ते उबोवंक सकना. कुर्साचो सांजो हांव हाचे विशयंत उलयतां. तशेंच मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव एका कुशीन आमचो मोग करता, पूण आनी एका कुशीन पळयल्यार थंयसर आसात उपादेश. हें कशें साध्य? देव आमचो मोग करता जाल्यार ताणें आमकां स्वतंत्र सुकण्या भाशेन उबोवंक सोडिचें म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव आमकां उपादेश दिता, देव आमकां रिती निती दिता जाल्यार तें देवाच्या योजनेंतच आसा. देवाचें योजन खंयचें? आमकां हर एकल्याक ताच्या बेसांवांनी बरचें, आनी ताचीं बेसांवां आमकां फावो जातात ताणें दिल्ले उपादेश पाळचे मुखांत्र, ताच्या कायद्या प्रमाणे ताच्या मार्गदर्शनाखाल चलचे मुखांत्र मात्र आमी देवाचो शाश्वीत मोग भोगूंक शकतले. आनी आमचे थंय असो सैतान असलें एक चिंताप घालता की हे देवाचे उपादेश अराजावेक, ते राजावाक सारकें जाल्ले न्ही आनी ते कठीण, ते तुज्यान पाळूंक जायना म्हणचे एक सूख चिंताप आमचे थंय हो सैतान वमचे मुखांत्र देवाच्या मोगात रावन पयस वचोंक, देवाचे उपादेश पाळनासतना रावंक आमकां तो टाळटा. एक निदर्शना मुखांत्र हें सत आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. लैंगीक नैतिकता वा सेक्शुअल मॉरॅलिटी म्हणून आमी म्हणटा. देवान सत इगर्ज माते मुखांत्र उगडापें केलां की लैंगिकता आसची कुशलायेक न्हय, गम्मत करूंक न्हय, एका वस्तू भशेन वापरूंक न्हय. बगार काजराच्या सक्रामेंतांत एक दादलो आनी एक स्त्री सांगाता येवचे मुखांत्र आनी आपणा थंय आसलें देवाचें देणें लैंगिकता एकामेका वांटून घेवचे मुखांत्र ती नव्या जिवाक जल्माक कारण जाता. आनी हो जावन आसा देवान लैंगिकते विशीं घाल्लो एक उद्देश. आनी असल्या मोगाच्या त्या एका वातावरणांत देवाच्या सृश्टीचें काम मुंदरून वता, नव्या बाळाचो जल्म जाता. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पातक ह्या संवसारांत आयिल्ले वरवीं ही देवाचें योजन घुसपडलें वा लैंगिकता मनशान आपणाच्या स्वार्थाक कुशलायेक वापरूंक प्रयत्न केलें. आनी सैतान आमकां थंयसर ताळटा गे पळय, देवान दिल्ली ही सकत ताचेर ताणें नियंत्रण घालां आनी ताचे मुखांत्र तुवें संपूर्ण संतोश सोडूंक आनंद भोगूंक जायना म्हणचे रितीचें एक सूख सुंताप तो आमचे मुखांत्र घालते आसा. आनी त्या देखून लैंगिकते मुखांत्र देवान तुजें स्वतंत्र कंट्रोल केला म्हणून तो आमकां शिकोवचे मुखांत्र कितें करता, तो प्रद्वार आदारूंक आमकां ताळटा. लग्नाच्या पयलें आनी लग्नाच्या उपरांत लैंगिकताचें सूख भोगूंक, संबंद दवरूंक, अनैतिकतेन जिवीत सारूंक तो आमकां ताळटा. मात्र न्हय, होमोसेक्शुअल युनियन्स सयत, स्वलिंगाचें एकवट सयत जोडूंक तो आमकां शिकयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आतां आमीच पळोवया सैतानान सांगचें सत गी वा देवान सांगचें सत. सैतानाचे उपादेश राजावेक गी वा देवाचे उपादेश राजावेक. खंडीत जावन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, म्हजो आनी तुजो देव व्यक्तिगत रितीन आमकां हर एकल्याक जण एकल्याचो मोग करता आनी ताच्या बेसांवांनी आमचें जिवीत भरची ताची आशा आसल्यान तो आमकां कोणाकय वायट जायचें म्हणून आशेना. खंयची आवय बापूय आपणाच्या भुरग्याचें वायट आशेतात? कोणी ना. तो कितलोय पाड जावं दी, ताची आवय बापूय त्या भुरग्याचें बरें आशेतात शिवाय वायट केदीच न्ही. आमचो देव इतलो मोगाळ, इतलो काकुळदार, इतलो दयाळ आनी उदार जावन आसलो आमचें वायट आशेता म्हणून तुमी चिंतात? खंडीत जावन न्हय. देवाचें उतर, देवाचें मार्गदर्शन,
देवाचें योजन ह्या लैंगिकते विशयंत आमी पाळलें जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज काजारा पयलें आवय जावच्याचो संको सोडतो नासलो. काजारा पयलें गर्भपात करचें वा काजारा उपरांत जाल्यार गर्भपात करचें निदर्शनां आमकां पळोवंक मेळची नासलीं. कितलेशीं जाणां अनैतीक संबंद दवरून मानसीक आघाताक वळख जाल्लीं आसात. गर्भपाताचें पातक कितले फावटी येवन कुमसरान सांगून रडचें आसा. काजारा पयलीं कितें गी परमूस घडलेली, अनैतीक संबंद दवरलेलो, एबॉर्शन केल्लें, आतां उतर प्रायर सयत फादर हांवें अशें केल्लें, हांवें कुमसरान सांगिल्लें, पूण तें म्हाका बोक्सलांगी नांगी म्हणून परत्यान 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 येवन रडचें आसा. आनी थोडी स्त्रियो म्हाका ताणें अशें वापरलें तशें वापरलें, हांव मेळ्ळी जाल्यार देव म्हाका बक्षितागी नांगी म्हणून परत्यान परत्यान देवा मुखार दुबाव उसारचो वा दूख उसारचें आमकां पळोवंक मेळटा. हें खंयतान आयलें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो? देवान दिल्लें लैंगिकतेचो तो कानून वा तें मार्गदर्शन विरोध केल्ल्यान असल्या रितीच्या एक मानसीक आघाताक, सायकोलॉजिकल ट्रॉमा म्हणटा आमी, मनीस वळख जाल्लें आसा. एखाद्या वेळा हांणी देवाचें उतर पाळिल्लें तर खंडीत जावन असलें एक वायट तांचेर येवंक नातें आसलें. सॅक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज, लैंगिकतेची सांक्रामीक पिडा, एकल्यातावन आनी एकल्याक वाळची एड्स पिडा, ही आसती आसली गी देवान सांगिल्लें उतर आमी आयकल्लें जाल्यार खंडीत जावन ना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. त्या देखून देवान दिवचे उपादेश, देवान दिवचे कायदे, देवाचें उतर आमच्या बऱ्याक शिवाय आमच्या वायटाक न्हय. तो आमकां बरें करूंक आशेता, आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरलेलें आशेता, पूण कशें? ताच्या मार्गदर्शनाखाल सल्ल्यार मात्र. मार्गार हांव वेता आसतना म्हाका स्वातंत्र्य आसा म्हणून हांवें जाय जाल्ले बरी मोद्या मार्गार चलोवंक जायना. थंयसर थोडे ट्रॅफीक रुल्स आसात, हांवें ते पाळल्यार मात्र म्हजें जिवीत शाबीत आसता, म्हजें जिवीत सुबीत उरता आनी वचूंक जाय त्या जाग्याक म्हाका पावोवंक जाता. स्वतंत्र आसा म्हणून हांवें जाय जाल्ले बरी जिवंक जायना. तशेंच आमी हर एकलीं देवाचीं स्वतंत्र भुरगीं म्हणटना देवान सांगलेले बरी जियेल्यार मात्र हें स्वतंत्र आमचें कर्ण घेवंक साध्य जाता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हे करिस्माचो काळ कुरपेचो काळ. मात्र न्ही, हर एका दिसा हर एका घडये म्हजें जिवीत देव कुरपेन बरोवंक शकता. पूण देव म्हजे तावन आनी तुजे तावन आशेता एकच एक करणी विधेयपण. ताचें उतर आयकून ताचे प्रमाणे जिवंचें. आमी सुमेस्तां देवाचें उतर ह्या एका कार्यक्रमा मुखांतर सदांय आयकता, नियाळटा, आमी इल्लें तरी पाळूंक प्रयत्न करूंक जायच. एक शर्माव पुरोवकय जिवीत बदलूंक, एक पोटी वाचलें बायबलाचें उतर पुरोवकय जिवीत बदलूंक. तशें म्हणटना हर एका दिसा आमी हो अर्दो घंटो ह्या टी व्ही मुखार करसून देवाचें उतर नियाळटा आसतना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत बदलल्लें जावंक जाय. उदकांत आसल्या फातरा बरें आमी जावचें नाका. फातर पडनास न्हय, 100 वर्सां उदकांत दवरल्यार तो फातरूच, तो फुटयलो जाल्यार तातूंत उदक आसना. तशें जाय नजो. आमी मिसाक वचें, कुमसराक वचें, बायबल वाचचें, रेतीरेक वचें, पुणशेतांक वचें, नोवेन करचें, हें सक्कड कर न्ही. आमी तेंच क्रिस्तांव जाल्यार कसलो फायदो? कांयच फायदो ना. भोवन आनी भयणीनो, ह्या करिस्माच्या उरल्या दिसांनी देवाचे आशिर्वाद जोडूंक आनी तें जोडचे खातीर ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया. तोच जेजू आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरूंक आशेवचो असलें भाग आमकां फावो करूं आनी ताचें उतर पाळचें तें आमी करचें हर एक प्रामाणीक प्रयत्न ताच्या बेसवांनी भरलेलें जावं. आमेन. तुमकां सुमेस्तां देवाची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तम रचना देवाची, गुणां पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री.
की जिणी